रुजारी सायबीण माय तूं मोगाळ आमची, रुजारी सायबीण माय तूं आमच्या जेजूची, रुजारी सायबीण पतीन तूं पवित्र आत्म्याची, रुजारी सायबीण दूं तूं मोगाळ बापाची. औरंबाक काळोख आसलो तेन्ना बापान संवसार रचून चिंतलो. आकार नासलेलो संवसार आसलो, ताका बापान आकार दिलो. आकार नासलेल्या संवसारांत बापान पयल्या दिसा उजवाड रचलो आनी होच उजवाड जावन आसलो जेजू क्रिस्त पूत देवाचो. पूत आपलो मोगाचो देखून ताचे खातीर सगळें रचलें. आपले सूख नासलेले रचणेक पळोवन बापान खुशालकायेन सूख भोगलें. आपल्या पुताक वाखाणणी दिवच्याक निमाणे दिसा बापान मनशाकूळ रचलें, पूण त्याच मनशाकुळान देवाचो कायदो मोडून त्या वैकुंठाचें निसणटण केलें. वैकुंठाचें निसणटण जातूच संवसाराचेर आयलो काळोख. मनशान देवाचो कायदो मोडून आपल्या जिवितांत हाडलें दूख. दुखान आसलेल्या मनशाकुळाक परतें मेळच्याक सूख तुका माय देव विचून काडटा संवसाराक दिवच्याक जेजूक. माय जेजूक संवसाराक दिवन बापान काळोखांत आसलेलो संवसार परत उजवाडाक हाडलो. आपूण खुर्सार पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून मनशाक परतो बापाशी व्हेलो. माये तुवें बापाक हय म्हणोंक नासलें जाल्यार आयज जेजू आमकां उजवाड आनी सोडवणदार मेळचो नासलो. माये आयज तुज्याच पुताक लागून आमकां उक्तो जालो रस्तो सर्गींचो. स्वर्गार वचपाक माये आमचो सगल्यांचो आसा आवंडो. ताकाच लागून ऐतुंब्र आनी माय म्हयन्यांत खेरीत भाशेन तेर्सांतल्यान उगडास करता हांव तुजो. संतोशाचे, दुखाचे, उजवाडाचे आनी हरकाचे मिस्तेर म्हणून उगडास करता हांव तुमच्या सूख दुखाचो. रुजारी सायबीण तूंच जावन आसाय सूख दूख आनी एकवट आमच्या क्रिस्ती गोरेब्याचो. क्रिस्ती गोरेब्याचो एकवट जावचे खातीर तुजें आमी इमाज गोरेब्यांनी भोंवडायता. माये तूं गर्भेंत आसतना सांत इजाबेल तुजे मावशे भयणीगेर जेजूक घेवन हुस्क्यान वेता. एकामेकाचो हुस्को आमकां आसा म्हूण तुज्या नांवानूच आमी एकठांय जाता. आमच्या गोराबे हुस्क्याचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय जावंक रुजारी सायबिणी तुका भेटयता.